रिगार्डिंग द वास्को कॉन्स्टिट्युन्सीच्या डेव्हलपमेंटच्या संदर्भात वास्कोचे आमदार बाप कालूस अल्मेदा, वायस चेअरपर्सन आमचे महाले श्रद्धा महाले आणि वास्को कॉन्स्टिट्युन्सीन येवपी सगळे कावन्सिलर्स ओके आणि बाकीचे सगळे ऑफिसर्स आज प्रेझेंट आशिल्ले. स्टार्ट फ्रॉम द PWD टू द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पर्यंत सगळ्या कामाचो जो रिव्ह्यू जो आहा पळय न्ही तो सगळ्या कामाचो रिव्ह्यू घेतलो. एक तांचे डिफरंट रोड्स आशिल्ले पेंडींग, काही एक्सपेंडिचर सँक्शना खातीर उरल्या, पण ऑलमोस्ट सगळी एक्सपेंडिचर सँक्शन जे ल्हान ल्हान कितें कामां उरल्या ती ऑक्टोबर नोव्हेंबरान कंप्लीट जातली. द सेकंड रिगार्डिंग द WRDची ती हार्डली 2-3च कामां आशिल्ली. एक मेजर डिसिल्टिंग ऑफ द नाला आसा, तो डिसिल्टिंग जो आसा पावस सोंपना फुडें करपाचे इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या. तिसरें जे आसा हे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाची एक 2-3 कामां आशिल्ली. फक्त ताचो एक इंडोर स्टेडियम त्याचे रूफ शीट्स ज्यो आसा त्यो वादळा खातीर उडून गेल्ल्यो, पण आतां ऑलरेडी आमचे डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स डायरेक्टर आयिल्लो आनी SAGचे मनीस आयिल्ले, ते पळोवपाकूय गेल्या. ताजें बेगिनात बेगीन काम हातान घेवपा खातीर तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ली आसा. फिशरीज डिपार्टमेंटाच्या बद्दल फक्त जेटीचो जो एकूच वास्को जेटीचो प्रॉब्लेम आशिल्लो, इट इज विथ MPT म्हणल्यार CRZ जो पर्यंत क्लियरन्स जायना तो पर्यंत ती घेवपाक मेळना म्हणून उरलें. एकदां CRZ क्लियरन्स जाली काय वास्कोचो जेटीचो विशय जो आसा हो सुट्टलो. मागीर उरले तांची टुरिजम डिपार्टमेंट रिलेटेड कामां. टुरिजमान पयलीं वास्कोच्या बिचाचेर काम केल्लें, पण परत एकदां जें काम तांकां परत घेवपाक लायलां आनी जेणे करून ते परत घेवन मागीर हँडओवर करपाक लायलां फॉर द म्युन्सिपालिटी. G-सुडाची मेजर कामां तेंची जी आसा ती G-सुडाच्या मार्फत आसा. एक स्वता वास्को म्युन्सिपल ची बिल्डींग ती रिनोवेशनचें काम सुरू आसा. ताका फुडले एक 3 ते 4 म्हयने पुराय बिल्डींग कंप्लीट जावपा खातीर वयतली. मागीर तेंचें उरता फीश मार्केट ओके. हो प्रोजेक्ट ऑलरेडी चालू आसा, तो इन टायम कंप्लीट जातलो. इन लॉंग रन वास्को म्युन्सिपालिटीचें स्कूल आनी एक स्कूल आसा. ह्या दोनूय स्कुला खातीर आमचे बाब कालूस अल्मेदा त्यांनी नवीन जागो आयडेंटिफाय केला. तो जाग्याचेर ते इन फ्युचर प्लॅन करता की ते स्कूल जे आहा ते हे सेपरेटली थंयसर जावचे. ते इन लॉंग रन तो प्रोजेक्ट घेतलो वयतलो. अशा पद्दतीन इलेक्ट्रिसिटीचे वेरियस इश्यूज आशिल्ले. इलेक्ट्रिसिटीचो चीफ इंजिनियर हांगासर आयिल्लो, ताका ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स दिला. फक्त अंडरग्रावंड केबलिंग एक काम आहा ते तेंचे बायणाचें कंप्लीट जातलें बेगिनात बेगीन. दुसरें काम 46 करोडचे कितें तरी आसा ते EFC खातीर आसा, तेजी बेगीन थोड्या दिसां भितर सँक्शनी तांकां मेळटली. अशा पद्दतीन वेरियस डेव्हलपमेंटल वर्क ही जी आसा ती हांगासर घेतली वयतली. तिसरी गजाल आज तांच्याच मतदारसंघाचो बाब जयंत जाधव हाका आमी रवींद्र भवनचो अध्यक्ष ताजी ऑर्डर ताका आज दिल्ली आसा. रवींद्र भवनचे थोडे कितें तरी काम उरला AC प्लांट तांचो, तोय जाता तितके बेगीन रिनोवेट करून परत एकदां रवींद्र भवनूय जें आसा हे नेटात सुरू जातलें. अशा पद्दतीन CO बाकीचे आमचो DMA हे सगळे जाण एक फक्त GSIDCच्या वतीन तेजें मेजर काम बस स्टँड आनी थंयसरली एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग हे मेजर काम आशिल्लें. बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रॅक्टर्स तें काम खूब डिले जायत गेलें. कॉन्ट्रॅक्टर आमकां बरो मेळना, कोवीड आनी हे तें. बट आमी ठरयलां तरी सुद्दां म्हणजे एक तर जाता तितके बेगीन बस स्टँडाचें काम हें परत सुरू करता. म्हणजे फुडल्या एक 5-6 म्हयन्या भितर तें काम जें आसा हें ऑलमोस्ट चालीक लागतलें आनी जाता तितके बेगीन तें पुराय करपाची इच्छा आहा. उरता उरलो जो वार्नापुरी सडा जो हायवे आमी गॅमन इंडिया हेच्या मार्फत जो कन्स्ट्रक्शन्स करता ताच्या खातीर वास्कोतलें ट्राफीक कमी जावपा खातीर ताका जो अपवर्ड वे जो आसा ट्राफीक कमी करपा खातीर ताजी तेंच्यांनी ऑलरेडी एग्री केला, जेणे करून हितूंतले वास्कोतलें ट्राफीक कंजेशन सगळें कमी जातलें. तो आमी 19 डिसेंबर पर्यंत वास्को वार्नापुरी रोड कंप्लीट करता. तोय जो आसा अपवर्ड वे वचपाचो, अपरायट वे वयर वचपा खातीर तोय हातांत घेवपाचे आहा, जेणे करून ट्राफीक कंजेशन कमी जावपा खातीर. उदकाचे व्हडले इश्यूज तशे वास्कोन ना, बट इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज थोडे बहुत आसा ते सगळे रिजॉल्व जातले. अशा रितीन ओवरऑल कॉन्स्टिट्युन्सीची डेव्हलपमेंट म्हणून आज सगळे ऑफिसरांचे फॉलोअप दवरलेलो. जाता तितके बेगीन फुडल्या 5 ते 6 म्हयन्या भितर हे सगळे प्रोजेक्ट जे आसा हे पुराय जातले.